Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. कामगाराचा एकजुटीचा कामगाराचा एकजुटीचा कामगाराचा एकजुटीचा हमारी यूनियन हमारी ताकत हमारी यूनियन हमारी ताकत हमारी यूनियन हमारी ताकत कौन लड़ेगा हम लड़ेंगे कौन लड़ेगा हम लड़ेंगे कौन लड़ेगा हम लड़ेंगे हमारी मांगे हमसे लेंगे हमारी मांगे हमसे लेंगे हमारी मांगे हमसे लेंगे फाइट 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 कामगारांनी सदा फाइट 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 कामगारांनी सदा फाइट हरी करत हरी करत हरी करत हर भारत हर भारत हर भारत हर भारत लागू करत लागू करत लागू करत लागू करत 29 मार्च 29 मार्च 29 मार्च आयज गोंयांत सुमार खुबशे कामगारांनी जो नेशन वायड संप जाला ताका तेंको दिल्लो आसा. मोर दॅन 20 crore वर्किंग पीपल in the country have striked work on 28th, that is today, and 29th there will be again a strike because it is a 2-day nationwide strike call. As far as Goa is concerned, today in most of the industrial estates workers have protested against the labor laws, against the draconian laws which the government is coming up against, which are against the interest and rights of the workers. Verna industrial estate in protest demonstration zali, Bicholi industrial estate in protest demonstration zali, Kunde industrial estate in, magir Betora industrial estate, magir Kunkolim industrial estates, magir Mapsa industrial estate. So wherever industrial estates are there, the workers have come out in large numbers and held protest demonstration, but they have not strike work today. The strike will be held tomorrow on 29th March 2022. As far as the transport sector is concerned, there was a lot of requests which came from the parents and students to exempt transport sector because students are answering the exam. आणि भुरग्यां खातीर कित्याक 2 वर्सांनी पयले फावट भुरगीं एग्जामी आन्सर करता जावं प्रॅक्टिकल्स आन्सर करता त्या बसात फेरीबोटी आनी ट्रान्सपोर्ट सेक्टर वी सेड दॅट वी वील एक्झम्प्ट द स्ट्रायक अँड ट्रान्सपोर्ट सेक्टर फेरीबोटी स्मूथली चालू जातल्यो कित्याक भुरग्यांक ताजेर कांयच परिणाम जावपाक जायना म्हणून. बट अदरवायज द बँक्स, इन्शुरन्स अँड इंडस्ट्रियल सेक्टर विल रिमेन क्लोज टुमॉरो. And this strike is a nationwide call given by the central trade unions against specific demands. Their demands are जे 4 लेबर कोड ह्या सरकारान हाडल्या ते फाटी घेवचे, पेन्शन स्कीम सरकारान लागू करची, बोनस विदाउट सिलींग कामगारांक दिवचो, म्हारगाय आनी पेट्रोल खाण्यापिण्याचे जे दर सरकारान भरमसाट वाडलेले आसा कित्याक पेट्रोल आनी डिझल वाडलेले आसा तेजेर सेंट्रल एक्सायज सरकारान कमी करची जेचे करून पेट्रोल आनी डिझल ऑटोमॅटिकली कमी जातले. मागीर जे गरीब जनता आसा जे इन्कम टॅक्स फारीक करिना तांकां सरकारान आधारभूत मदत म्हणून 7,500 रुपया दर म्हयन्याक दिवचे. अशे खुबशे डिमांड आसात. गोंयांच्या धर्तीर गेले जाल्यार मायनींग गव्हर्मेंटान स्टार्ट करपाक जाय. मागीर खुबशे कामगारांचो, फेरीबोटीच्या कामगारांचो 32 months ओव्हरटायम पेंडींग आसा तो सरकारान दिवपाक जाय. कदंबाचें उदाहरण घेतलें जाल्यार कदंबाचो 7th पेचो एग्रीमेंट सरकारान सायन करपाक जाय, तांकां एरियर्स दिवपाक जाय. मागीर इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयीसांचे खुबशे प्रश्न आसात. पंचायतीचो 7th पे अजूनही इम्प्लिमेंट जावंक ना. अशे खुबशे डिमांड घेवन आमी ह्या संपान सहभागी जातात. फाल्यां कदंबा बस स्टँडा वयल्यान
चर्च स्क्वेरा पर्यंत एक रॅली जातली आणि ह्या रॅलीन मोठ्या संख्येन कामगार वर्ग सहभागी जातलो आणि एक ताकद एक प्रोटेस्ट ह्या सरकाराच्या मानावळी विरुद्ध हे कामगार ह्या फाल्यांच्या झुजांत आणि ह्या 2 दिसाच्या झुजांत सरकारा समोर दवरता आणि आमी एक मेमोरेंडम फाल्यांच्या मॅसिव्ह रॅलींतल्यान एक मेमोरेंडम गोंयचे मानेस मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक भेटयतले. तशेंच एक मेमोरेंडम आमी देशाचे पंतप्रधान मानेस नरेंद्र मोदीजी हांकांय भेटयतले आणि जे कोण अधिकारी आसा तांकांय भेटयतले आणि रिक्वेस्ट करतले की जे डिमांड्स ह्या मेमोरेंडमांतल्यान आसा आटोपून आयल्यात ते बेगींतल्या बेगीन कामगार वर्गाच्या भवितव्या खातीर सोडोवपाचो प्रयत्न करचो आणि ताका तेंको दिवचो.